आणि अध्यक्ष आमचे गेल्या 3 वर्सांसून दाजीबाब झाले जाल्यार तेंच्यांनी फुडें तशेंच ते कार्यक्रम एकदम बऱ्यापैकी चालू केले जाल्यार तेजेर सविस्तरपणे शिगमोत्सव कसो जातलो तेजेर आमचे अध्यक्ष तुमकां कसले खंयच्या दिसा खंयचो कार्यक्रम आसतलो तेजेर सविस्तरपणे म्हायती दितले। सगळ्यात पहिली सुरवात करतना शुक्रारा आमच्या 14 तारखेर धुळीवंदन आसा। आमचे वार्षिक पद्धती प्रमाणे दामबाबाक श्रीफळ दवरून थंय होळी खेळून म्हणजे ते बँड घेवन आमी एक वास्को शहरा भितर एक धुळीवंदनाचो आमचो एक भोवताडो मारतात आणि मागीर खंय तरी आमी शिगम्याक आमी सुरवात करतात। तो एक कार्यक्रम जालो की शेनवारा 15 तारखेर गोंयची लोकनृत्य आणि आधारित कार्यक्रम तांचेर आधारित एक कार्यक्रम आसतलो। 2.5 वरांचो कार्यक्रम विंगड भागातले आमचे घोडेमोडणी आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे नाच आसूं हे सगळे नाच आणि दिवली नाच आसतलो बाकीचे सगळे नाच आसतले। हे आमचे गोंयचे फामाद कलाकार जे आज तुमी गोंयांत सगळे कडेन पळयतात तांकां ते हांगा येवन आमच्या स्टेजीर परफॉर्म करतले आणि 15 तारखेर तो एक कार्यक्रम जातलो। आयतारा 16 तारीख गौतमी पाटील ही एक लावणी कलाकार म्हणजे आज जाचे देशान आज नंबर 1 पोझिशन अशी तांकां हें आसा आणि जांकां म्हणजे तांचो नाच पळोवपा खातीर आज सगळे कडल्यान तांकां खूब डिमांड आसा। तीच गौतमी पाटील आज खंय तरी आमच्या वास्को मुरगांव शिगमोत्सव समितीच्या स्टेजीर आपली लावणी सादर करतली। तांचे बरोबर 15 ते 16 जण तांचे अन्य कलाकार तांची टेक्निकल टीम सगळी येतली आणि तो प्रोग्राम सारको 7 वरांचेर सुरवात जातलो। सोमार नाटक स्वराज्य धर्म फामाद आमचो टीव्ही एक्टर विश्वजीत फडटे हांचे तातूंत सहभाग आसा आणि अशें करून एक बरो महालक्ष्मी युवक संघ तळावली हांणी हें केल्लें म्हणजे डायरेक्ट केल्लें हें नाटक आसतलें स्वराज्य धर्म। मंगळारा 18 तारखेर आमचे मुरगांव तालुका मर्यादीत कारोखे कॉम्पिटिशन आसतलें जाणे करून आमच्या भुरग्यांक नाल्यार आमचे मुरगांवच्या लोकांक एक संदी मेळटली आपली कला नाल्यार आपले गाणे सादर करपा खातीर। तातूंत भितर ताका प्रायजीसूय आसा फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज आसा आणि तो एक कार्यक्रम सगळे कार्यक्रम हे आमचे 7 वरांचेरूच सुरू जातले। तो एक कार्यक्रमाक मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिवचो आणि त्या हातूंत भाग घेवचो। म्हणजे 19 मार्चाक महाराष्ट्राची हास्य जात्रा ही हो कार्यक्रम आमी सदांच पळयत आसतात जे आमी टीव्हीर पळयतात तांकां सगळ्यांक आमकां वास्कोच्या स्टेजीर पळोवपाची आमकां संद मेळटली। 3 वरांचो मनोरंजनाचो कार्यक्रम आमकां तांणी बसोवन दिल्लो आसा। 20 तारखेर ऑर्केस्ट्रा विथ सेलिब्रिटी म्हणजे आमचे 2 एक तर पल्लवी दाबोलकर आणि दुसरो आमचो कुंदन हे दोगूय जाण भारतांतले नामावंत अशे गायक आसा। सुंदर गायकी खातीर तांकां देशभरांत तांकां सगळे कडेन शोज आसता तांकां खंय तरी आमी आग्रह करून हांगा आमच्या स्टेजीर आपयल्या। तातूंत भितर त्या ऑर्केस्ट्रा भितर ज्युनियर जॉनी लिव्हरूय ताचो सहभागी आसा आणि हुबेहूब म्हणजे जॉनी लिव्हरा भशेन एक्टिंग करणारो आणि हुबेहूब तसोच दिसणारो आणि एक भारतांतलो एक मेन असो कॉमेडियन जॉनी लिव्हराचो सेम प्रतीक म्हणटा तशें डुप्लिकेट तो जरी आसलो पूण तशीच एक्टिंग करणारो असो आमचो डुप्लिकेट जॉनी लिव्हर नाल्यार आमी ताका ज्युनियर जॉनी लिव्हर म्हणटा तोय ह्या स्टेजीर येतलो। आणि लास्ट शुक्रारा 21 तारखेर म्हणजे सगळ्यांत मोठो जाका आमी सगळेच वाट पळयता म्हणजे चित्ररथ रोमटामेळ वेशभूषा ही सगळी स्पर्धा म्हाका दिसता आमच्या स्वतंत्र पातावयल्यान येतल्यो। तो प्रोग्राम 4 सुरवात जातलो आणि वर्ष पद्धती प्रमाणे आमी तो प्रोग्राम हे सगळे आयोजित केल्ले आसा। 14 तारीख ते जवळजवळ 21 मार्च मेरेन वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडल्या आणि हे कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर आमी प्रत्येक जे आमचे कमिटीचे मेंबर्स आसात हे दिसांनी दीस रात म्हणटा तशें काम करतात। कारण खरी जर शिगमो जर गोंयांत सुरू जालो तो वास्कोन सुरू जाल्लो अशें आमचे जाणकार सांगतात। सगळ्यात पयलीं वास्कोन कार्निवाल आणि शिगमो हे दोनूय एकूच कमिटी मेळून प्रोग्राम करताले। दोनूय कार्निवालूय करताले आणि शिगमोय करताले। गोंयांत आमी म्हणटात व्हडलो शिगमो आसा आणि धाकटो शिगमो जाता। आमच्या दक्षिणेन व्हडलो शिगमो जाल्यार उत्तरेन धाकटो शिगमो हे जे सगळे जे शिगम्याचे स्वरूप आसा जावं तो तोणया मेळ आसूं गोफ आसूं रोमटा मेळ आसूं नाल्यार मागीर घोडेमोडणी आसूं मागीर तुजे फुगडे आसूं जे कितें समय नृत्य आसूं जे कितें आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्यो जी कला जी आसा ती आमच्या शहरा मेरेन पावता आणि ते आमकां पळोवपाक मेळटा।
अंदू वर्सा हो जो शिगमो आसा हो बरे तरेन जावचो हाच्या खातीर आमचे अध्यक्ष दाजीबाब साळकर हांच्या फुडारपणा खाला वेगवेगळे कार्यक्रम आमी लोकां मेरेन दवरल्या. शिगमोत्सव म्हटल्यार आमची गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा असो एक सणान उत्सवान उत्सव म्हटल्यार शिगमोत्सव असो म्हणटा. जे ग्रामीण भागान तुम्ही पयला सगळे लोकनृत्य, घोडेमुंडी, गोफ असे विविध त्यांचे सांस्कृतिक असे खेळ आणि सादरीकरण असतात प्रत्येक गावागावांनी. जाल्यार कालांतरान शिगमोत्सव आमचे गोंया राज्य करपाक लागले आणि सगळे गावांसून ते शहरान येले आणि रोमटामेळ, चित्ररथ अशे भव्य आणि दिव्य अशी मिरवणूक जावपाक लागली मोठ्या प्रमाणात. जाल्यार आमच्या वास्कोनूय शिगमोत्सव बऱ्या मोठ्या प्रमाणात जाता, कित्येक वर्सां जाली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.